भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन। सर्गाचे रानये उल्हास पाव हालेलुया। कित्याक जाका तो वावोंक फावो जाली हालेलुया। तो आपणे सांगिल्ले बरी जिवन जाला हालेलुया। आमा पासो देवा लागी माग हालेलुया। संतोषानी उल्हास पाव अंकवार मरिये हालेलुया। कित्याक सोमी कोरसू जिवन जाला। हालेलुया। प्रार्थया ये देवा तुझ्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या जिवनपणा वरवीं संसार संतोषांक तुवें दया केली। ताचे माये अंकवार मरिये मारिफात सासणाचे जिणी असो संतोष आमकां लाभासो कर म्हूण आमी मागतां। त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदा सर्वदा आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदा सर्वदा आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदा सर्वदा आमेन। देवा केल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गींचे दयेन म्हाका दिला तुजे ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी सलय आमेन। सरिल्ल्या बावडत्या पासत मागणे शासनाचो विशय दी तांकां ये सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फंकोन दी समाधानान ते विशय घेवन दीत आमेन। सत म्हणटान देवाक सर पदवेदरा बापाक सर्गा आनी प्रितुमीच्या रसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे सांबावलो अंकवार मरयेतावन जल्मलो पोन्स पिलाता काल ताणें कस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो सर्गार सोडलो सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तेन तावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो। सतमंतां पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पथकांचें बक्षाने कुडीचें जिवंतपण ससनाचें जिवीत आमेन। आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज येवन तुजी खुशी सरगार जाता जशी संवसारांत जावं। आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार। नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू। भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन। नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू। भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन। नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू। भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदीन तशेंच जाता आनी सदां सर्वता आमेन। उजवाडाचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर जेजू जॉर्दान न्हंयत स्नान घेता। तो व्हड जेजू जुआंव लागचें स्नान घेवचे खातीर गलिलियांतावन यॉर्दान न्हंयतडीक आयलो पूण जुआंवन ताका आडावंक पळयलें हांवें तुजे लागचें स्नान घेजे आसता तूं म्हजे लागीं येताय गी म्हणलें ताणें। पूण जेजून ताका जाप दिली आतां सद्याक हें तशेंच आसूं कित्याक हे वरवीं देव कुशी व्हरता तें सक्कड आमी जारी करूंक फावो। तितल्यार जुआंव काबूल जालो। जेजू स्नान घेवन उदकांतलो वयर येतच आकाश उक्तो जालो आनी देवाचो पवित्र आत्मो एक पारव्या बरी येवन आपणाचेर रावलोलो ताणें देखलो आनी तेदवां आकाशांतावन एक ताळो हे परी आयकलो हो म्हजो पूत म्हाका चड मोगाचो तो म्हाका मानवाला। आमच्या पवित्र स्नानांत आमी देवाची भुरगीं जातांव आनी जेजूचें मिसांव आमचें करतांव।
अशें आमी आमचे पातकी जिणेक पाठ करून सर्गींच्या राजा पासत वावरूंक निर्धार करता. कशें जेजू ताच्या स्नाना उपरांत बरी खबर परगटोवंक वावुरलो, तशें आमी आमच्या पवित्र स्नानाचो अर्थ समजून आमच्या उतरां करण्यांनी बरी खबर परगटोवंक जाय. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दे, आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवंक दिव नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, स्वामी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, स्वामी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, स्वामी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, स्वामी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, स्वामी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, स्वामी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, स्वामी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, स्वामी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, स्वामी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, स्वामी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आता आनी सदां सर्वता. आमेन. ये मोजा जेजू, आमची पातकां आमकां बक्षी, येमकोंडाच्या उजांतले आमकां निवार, सोमे सत्म्यांक सडकन तुजी काकुळतीची अधिगर्ज, आसल्यांक सरगार वोन पाय. दुसरो मिस्तेर, जेजू काना शारांतल्या लग्नांत आपली महिमा परगटता. 2 दिसां उपरांत गलिलियाच्या काना नगरी एक लग्न आसले. थंय जेजूची आवय आसली. जेजूक आनी ताच्या शिसांकी लग्नाचे आपोवणे आसले. थंय वायन उणो पडलो. तेदुआ जेजूचे आवयन ताका सांगले, तांचे लागीं वायन ना. जेजून तिका म्हणलें, बाये, तुजो हुस्को म्हाका कित्याक? म्हजो वेळ येतोळी येवंक ना. तवल ताचे आवयन साकरांक सांगलें, तो तुमकां कितें सांगता तें करा. जुदेवांचे शुद्धाचाराचे दस्तुरे प्रमाणे एकेकांत 2-3 कोळशे सोमचे आसले. फातराचे 6 मांडे थंय दवरले. जेजून साकरांक सांगले, त्या मांड्यांनी उदक भरा
आनी तांणी ते कांट पर्यान भरले. ताणें तांकां म्हणलें, आतां तांतले थोडे काडा आनी जेवणाच्या कारबारा सरशी व्हरा. तांणी वोन दिलें. जेवणाच्या कारबाऱ्यान वायन जाल्लें उदक साकून पळयलें. तो खंयचो आयलो म्हूण ताका कळीत नासलें. उदक उसपून व्हेल्ल्या साकरांक मात्र ते कळीत आसले. देखून ताणें होरेताक आपोवन ताचे लागीं म्हणलें, कोण जाल्यार ही उंची वायन पयलो वांडटा आनी सयऱ्यांनी जादोशी पियेल्ल्या उपरांत सुमार असो दिता, पूण तुवें उंची वायन येदोळ पर्यंत भितरच दवरलाय. हें आपले पयले असर्ये जेजून गलिलियाच्या काना शहरांत केले आनी आपली महिमा दाखयली. आनी ताचे शिश्य ताका सतमानूंक लागले. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आता आनी सदा सर्वदा. आमेन. ये मोजा जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी, येम कोंडाच्या उजांतले आमकां निवार. सोमे सत्म्यांक सडकान तुजी काकुळतीची अधिगर्स, आसल्यांक सरगार वोन पाय. तिसरो मिस्तेर जेजू देवाचें सर्गींचें रास परगडता आनी पातकी जिणी बदलूंक उलो दिता. तो नजरेतांत रावलो ना. बगार जाबुलून आनी नफ्तलीचे गडी भितर गलिलिया सरोवराचे वेळेर आसलेल्या कफेरनांव शहरांत वचून रावलो. अशें जारी जालें इसाइया प्रवाद्यान म्हणलें तें. काळोखान जियेल्ल्या लोकांक देखलो एक व्हड उजवाड.
मोरानाची सावळी पडलेल्या गांवांत जियेतल्यांचेर उदेलो एक प्रकाश. तो वळतावन जेजू अशें प्रसंग करूंक लागलो, पातकी जिनी बदला, कित्याक सर्गींचें राज लागीं पावलां. उपरांत जेजू तांच्या सिनागोगांनी शिकयत, राजाची बरी खबर गाजयत आनी लोकां मदली सर्व तरांची पिडाशिडा गूण करीत आख्ख्या गलिलियांतल्यान भोंवलो. ताची कीर्त सगळ्या सिरियांत गाजली आनी तरावळ पिडेनी कश्टतल्यांक आनी दुखीन वळवळतल्यांक, देंवसार लागल्ल्यांक, मोरलूक आसल्ल्यांक आनी आर मारिल्ल्यांक लोकांन ताचे सर्शेन हाडली आनी ताणें तांकां गूण केली. आमच्या कुटुंबांनी जेजून परगट केल्ल्या राजाची लक्षणां आसात तर आमची कुटुंबां बागी. देखून आमच्या कुटुंबांनी माया मोग, विश्वासपण, उदारपण, नितीवंतपण, बोगसाणें, समाधान, सोंसणीकाय आसा करूंक सदान करया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिव नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, स्वामी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, स्वामी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, स्वामी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, स्वामी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, स्वामी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, स्वामी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, स्वामी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, स्वामी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, स्वामी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, स्वामी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. ये मोजा जेजू, आमची पातकां आमकां बोगशी, येम कोंडाच्या उजांतले आमकां निवार, सोमे सत्म्यांक सडकन तुजी काकुळतीची अधिगर्स, आसल्यांक सरगार वोन पाय. चवथो मिस्तेर, जेजू ताबोर पर्वताचेर रुपांतर जाता. इतले सांगून सुमार 8 दीस पर्यंत पेद्रूक, जुवांक आनी जाकोबाक आपणा सांगाता घेवन
जेजू मागणें करूंक म्हूण एक दोंगराक गेलो. मागण्यार आसतना ताच्या मुखामाडाचे सारके बदलले आनी ताचे वस्तूर पडसडीत धवे जाले आनी आपले 2 जाण ताचे लागीं संभाशण करताले. ते मोइजे आनी एलिया. ते महिमेन भरून परजळताले. ताच्या निर्गमना वरवीं देवाची मांडावळ जेरुसलेमांत तो कशें संपूर्ण करतलो ते विशयान ते उलयताले. हेणें पेद्रू आनी ताचे सांगाती न्हिदेन पिकल्ले. पूण ते जागे जातच जेजूचो वैभव आनी ताचे सांगाता उबे आशिल्ल्या 2गांक तांणी देखले. ते 2 जेजूक सोडून वेचे वेळी पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्री, आमी हांगा आशिल्ले बरे. आमी 3 तंबू मारया, एक तुका, एक मोइजेक, एक एलियाक. आपूण कितें उलयता ते तो नेणासलो. अशें तो उलोवन आसतनाच एक कुपान येवन तांचेर धांपण घाले आनी त्या कुपान रिगताना ते भियेले. तवळ त्या कुपान तांकां एक ताळो आयकलो. हो म्हजो पूत, हांवें विंचून काडिल्लो, ताका आयका. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आता आनी सदा सर्वदा. आमेन. ये मोजा जेजू, आमची पातकां आमकां बक्षी, येम कोंडाच्या उजांतले आमकां निवार. सोमे सत्म्यांक सडकान तुजी काकुळतीची अधिगर्स, आसल्यांक सर्गार वोन पाय. 5सो मिस्तेर, जेजू भोव पवित्र एवकरिस्त घडता. एवकरिस्त म्हळ्यार अर्गां दिवचें. जेजू निमान्य जेवणार एवकरिस्त घडलो आनी आमी ताच्या उडासाक तो संभ्रमूंक आदेश दिलो.
कशें इस्रायल प्रजा तांच्या पास्का परबे वेळी तांकां इजिप्तांत मेळिल्ले सुटके पासून देवाक अर्गां दितेली, तशें नव्या कराराच्या लोकांन जेजूच्या मरणा आनी जिवंतपणा वरवीं तांकां मेळिल्ले सुटके पासून देवाक अर्गां दिवची वजबी. येवकारिस्त जेजून आमकां दिल्लें वर्तें देणें. ह्या संस्कारा मुखांतर तो ताकाच संपूर्ण आमकां दिता आनी आमी आमच्या यात्रेक पयना वेळी ताच्या कुडी रक्तान पसून बसयल्ल्या गांवाची वाट दाखयता. अशें आमी भोगूंक आसच्या सर्गी राजाची आमकां रूस दिता. येवकारिस्ताचो संस्कार आमचे थंय जेजूक मोग परगडटा. ताणें आमचो मोग केलो, देखून ताणें ताकाच कुर्सार मोडलो. आज उंड्या रुपार तो आमचे थंय येता आनी ताका सेवन पेल्या पासत आमी आमकां मोडूंक उलो दिता. देखून आमी येवकारिस्तांत वांटो घेतना जेजूचो मोग भोगूंक जाय आनी तो हेरां संगी वांटूंक निर्धार करूंक जाय. येवकारिस्त आमचें जिवीत रुपांतर करता आनी सेवे मुखांतर तें फळां बरीत करूंक आमकां जागयता. अशें येवकारिस्ता मुखांतर जेजू आनी आमचे मदें आसा जाल्लो एकवट आख्ख्या मनशा कुळाक एकवटाम करता आनी सर्गींच्या जेवणाचो बरवसो दिता. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेले बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोंक दिव नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, स्वामी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, स्वामी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, स्वामी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, स्वामी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, स्वामी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, स्वामी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, स्वामी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, स्वामी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, स्वामी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, स्वामी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वता. आमेन. ये मोजा जेजू, आमची पातकां आमकां बक्षी, येम कोंडाच्या उजांतले आमकां निवार, सोमे सत्म्यांक
सडकन तुजी काकुळतीची अधिगर्स आसल्यांक सरगार वोन पाय. नमांड्रान्ये काकुळतीचे माये नमान आमच्या जिवा अमृता आनी बरवशा तुका आमी उलो मारतांव. आमी परदेशी येवेची बाळकां ह्या दुखाच्या कोंडांत आसता आस्कार उस्कार सोण आमी तुका रुदान करतांव. तर तूं आमचे शेकाये ते तुजे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परते आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजें कुशीचें सदैवी फळ जेजूक आमकां दाखय. ये दयाळी, ये मोगाळी, ये दुलोबी अंकवारे मोरये. भाग्यवंती देवाचे माये आमा पासत विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर सोम्या काकुळतामची कर. सोम्या काकुळतामची कर. क्रिस्ता काकुळतामची कर. क्रिस्ता काकुळतामची कर. सोम्या काकुळतामची कर. सोम्या काकुळतामची कर. क्रिस्ता आयक आमकां. क्रिस्ता आयक आमकां. क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. सर्गींच्या देवा बापा काकुळतामची कर. देवा पुता संसाराच्या तारोका काकुळतामची कर. देवा पवित्रात्म्या काकुळतामची कर. शांतीसेम त्रिंदादी एकास देवा काकुळतामची कर. भाग्यवंती मोरये आमा पासत विनाती कर. भाग्यवंती देवाचे माये आमा पासत विनाती कर. भाग्यवंती अंकवारींचे अंकवारे आमा पासून विनाती कर. क्रिस्ताचे माये आमा पासून विनाती कर. पवित्र सभेचे माये आमा पासून विनाती कर. देव कृपेचे माये आमा पासून विनाती कर. नितळी माये आमा पासून विनाती कर. गतनातले माये आमा पासून विनाती कर. अपुट माये आमा पासून विनाती कर. मोगा पात्र माये आमा पासून विनाती कर. विचित्र माये आमा पासून विनाती कर. सुबोधनी माये आमा पासून विनाती कर. रसनाराचे माये आमा पासून विनाती कर. सोडवंदाराचे माये आमा पासून विनाती कर. पोषणी अंकवारे आमा पासून विनाती कर. मना पात्र अंकवारे आमा पासून विनाती कर. परगटोंक फावो जाल्ले अंकवारे आमा पासून विनाती कर. पदवेदार अंकवारे आमा पासून विनाती कर. दयाळी अंकवारे आमा पासून विनाती कर. विश्वासी अंकवारे आमा पासून विनाती कर. नीतीच्या आरशा आमा पासून विनाती कर. जनवायच्या सिंहासना आमा पासून विनाती कर. आमच्या संतोषाच्या काराना आमा पासून विनाती कर. आत्मिक फलंगना आमा पासून विनाती कर. मान फावो जाल्ल्या फलंगना आमा पासून विनाती कर. भक्तीच्या अपरिमित फलंगना आमा पासून विनाती कर. गुप्त गुलोबा आमा पासून विनाती कर. दाविदाच्या पुरसा आमा पासून विनाती कर. दाडियाच्या पुरसा आमा पासून विनाती कर. सुवर्णाच्या मंदिरा आमा पासून विनाती कर. सोल्ल्याच्या आर्का आमा पासून विनाती कर. सर्गींच्या दरवट्या आमा पासून विनाती कर. पंत्यापराच्या नेकेत्रा आमा पासून विनाती कर. पिडेस्तांचे भलायके आमा पासून विनाती कर. पातक्यांच्या आश्र्या आमा पासून विनाती कर. दुखेस्तांचे बुजावणे आमा पासून विनाती कर. क्रिस्तावांच्या आदारा आमा पासून विनाती कर. बोडव्यांचे रान्ये आमा पासून विनाती कर. पात्रियार्कांचे रान्ये आमा पासून विनाती कर. प्रवादींचे रान्ये आमा पासून विनाती कर. अपोस्तलांचे रान्ये आमा पासून विनाती कर. मार्तिरांचे रान्ये आमा पासून विनाती कर. अंकवारींचे रान्ये आमा पासून विनाती कर. सोमेस्त संता भक्तांचे रान्ये आमा पासून विनाती कर. सैंबाच्या कथावीन गर्भे संभवले रान्ये आमा पासून विनाती कर. सर्गीं घेतले रान्ये आमा पासून विनाती कर. भोव पवित्र रोजारीचे रान्ये आमा पासून विनाती कर. कुटुंबाचे रान्ये आमा पासून विनाती कर. समाधानाचे रान्ये आमा पासून विनाती कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले. बोगस आमकां येसम्या. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले. दयेन आयक आमकां येसम्या. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले. काकुळतामची कर. तुझे ससाय काल ये देवाचे भाग्यवंते माये आमी येतांव आमच्या गरजान आमच्या मागण्याचो बेपारवो करिनाका.
पण सोमेस्त विघ्नांतली आमकां सदांच निवार, आनंद बरीत आनी सदैवी अंकवारी. भाग्यवंती देवाचे माये आमा पासत विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ये देवा, तुज्या एकल्या स्पुतान आपले जिणये मरणा आनी जिवंतपणा वरवीं ससनाचे बाचावेचे इनाम आमकां आजोवन दवरलां. भाग्यवंत अंकवार मरयेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तेर आमी नियाळतना तांतू आटा पिल्ल्यांचो आमी पाटलाव करिसो आनी तांतू बसयल्लें आमी जोडिशें कर म्हूण आमी तुजे लागीं परताव. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आतां आमी देवाचे उतार आयकोवया. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 20:4 वाक्य 35-40-8. त्यावेळी एम्माउस्तावन पाटी आयिल्ल्या शिसांनी तवळ वाटेर आपणाक घडिल्ल्या संगते विशयांत उंडो मोडतना आपणे ताची वळख कशी धरली ह्या विशयान तांणी ताका सांगूंक सुरू केले. अशें उलयत आसतना जेजू तांच्या मदेगात येवन उबो रावलो आनी समाधान तुमकां म्हणालो. ते सगळेच घाबरले आनी आपूण एक मेल्ले देखताव गाय म्हूण चिंतून ते आकांतले. पूण तो तांकां सांगूंक लागलो, तुमी कित्याक घाबरल्यात? तुमचे मतींत तुमी दुबावतात कित्याक? पळया म्हजे हात आनी पांय, हांवूच तो. म्हाका हात लावन पळया, म्हाका आसा तशे मेल्ल्यांक मांस हाडां आसानात. अशें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी पांय दाखयले. ते इतले संतोशान विस्मीत पावले की संग सतमानूंक ते आनीक दुबावतले. देखून जेजून तांचे लागीं म्हणलें, हांगा तुमचे लागीं कांयपुणी खावंक आसा? ताणें ताका इंगलार भाजिल्ले मसलोसो एक कुडको दिलो. तो ताणें घेवन तांचे मुखारच खेलो. उपरांत जेजू तांकां सांगूंक लागलो, ह्योच त्यो संगती तुमचे सांगात आसल्या वेळार हांवें तुमकां सांगिल्ल्यो. आनी किर्तनांनी म्हज्या विशयान कितें बरोवन आसा तें सर घडोवन येवंक जाय. उपरांत पवित्र पुस्तक तांकां समजे सारकें तांचे मतीक ताणें उजवाड दिलो आनी म्हणलें, अशें पयलेंच बरोवन आसा, क्रिस्तान कश्ट सोसूंक आसा आनी तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो ताणें उठोवंक आसा. ताच्या नांवान जिणी बदलाप आसो आनी पातक्यांच्या बोगसाण्याचो संदेश जेरुजलेमांत हांवें सुरू करून सर परजांक प्रगट करूंक जाय. तुमीच ह्या संगतींक साक्ष. देवाचे उतार हे. जिवंतपणा उपरांत जेजू जायत्यांक भेटलो. जे कोणाक जिवंत जेजू भेटलो तांचे थंय जेजू विशयांत हेरांक कळोवची विशेश उर्बा आतुराय आमकां पळोवंक मेळटा. क्लिओपस आनी संगत्यान जेजू तांचे संगता उंडो मोडटाना जिवंत जेजूची वळख धरली. हो तांचे जिणयेचो मोलादीक अनुभव हेर शिसांतय वांडचे उमेदीन उटाउटी जेरुजलेमाक ते पावतात. थंयसर एम्माउसाचे वाटेर घडिल्ल्या सर्व संगतीचो विवार तांकां दितात. ह्या वेळी जिवंत जेजूस तांचे मदेगात उबो जाता आनी समाधान पाटयता. जेजू वरवीं तांकां लाबुल्लो तो अनुभव एकामेकांत वांटूंक ते संगता मेळिल्ल्या वेळार खुद्द जेजूस तांकां प्रसन्न जाता. कुटुंबाच्या सांद्या सांगता इश्टा सांगता जेजू विशयांत हांव कितलें उलयतां. इगर्जींत मिसा वेळार रेतीर मागणे आराधन सोडल्यार हेर वेळार हांव जेजू विशयांत उलोवंक धैर्य घेतांगी. जेजू विशयांत उलोवंक दाक्षिण कित्याक? जेजू विशयांत आनी आमच्या जिवितांत आमकां जाल्लो आत्मीक अनुभव हेरांतय वांटूंक आमी उर्बा दाखोवंक आसा. कित्याक हाचे मारिफात हेरांकी आमी जेजूक जाणा जावचो अवकाश करून दिता. कुटुंबाच्या मागण्या वेळा बाळक जेजूक मागणे. बाळक जेजू जिवा देवाच्या पुता आनी अंकवार मरयेच्या पुता, तुज्या पापखत नातल्या मनशापणा वरवीं आमी तुजे सारकी बिरमतेन, दयाळायेन, लन्विकायेन, मोवाळायेन आनी सोंसणिकायेन भरलेली देवाची भुरगीं जावंक जियोंक आमकां बळादी कृपा दी म्हूण मागता हांव. जेजू बोळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज मुजे तुज्या काळजा सारकें. बाळोक जेजू तुंस तें बापाचें उतार. तूं मनीस जालोय आनी तुज्या उतराचे सक्तेन सगळी सृश्टी तूं सांबाळताय. सर पदवेदारा जेजू
आमची पातकां बक्षी, आमची पिडाशिडां निवार, आमची विघ्नां आनवारां पयस कर. देंवसाराच्या कुतांत्रांतावन आमकां राख. तुज्या मोगाच्या उबेन आमकां सांबाळून सर्गींच्या सुखाक आमकां व्हरून पावय म्हूण आमी मागतांव. जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या, कर काळीज म्हजे तुज्या काळजा सारके. बाळक जेजू, तुज्या महिमेवंत नांवा शिवाय आमकां बचावे दिवंक शकचे हेर नांव ना. मोगाळा जेजू, तुजें नांव आमच्या काळजाचो संतोश जावं. तुज्या नांवांक सर्गी, संवसारी आनी पाताळी हर एक दिंबी बागवूं आनी हर एक जीब तुका होगळाप दिवं म्हूण आमी मागतांव. जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या, कर काळीज म्हजे तुज्या काळजा सारके. बाळूक जेजू, तुज्या अजापांच्या रुपण्या हुजेर कालतेपणी सर पडोवन आमी मागतांव. तुजे काकुळतीचे दोळे आमचेर परतून तुजी मोवाळायेची दिश्ट आमचेर तूं घाल. आमचो अस्कत आनी उणो वाडत तूं सडय आनी घट कर. तुका खंयचीय संगत असाध्य न्ही. देखून तुजे कुशे प्रमाणे आमी ह्या नव्या वेळी मागचे उपकार तूं आमकां दी म्हूण आमी मागतांव. जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या, कर काळीज म्हजे तुज्या काळजा सारके. प्रार्थुया. येसोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें मुळाय मागा आनी तुमी घेतल्यात. सोदा आनी तुमकां मेळटलें. बुडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. तुजो मोग आमकां दी. अशें सगळ्या काळजान, करनेन आनी उतरान आमी तुजो मोग करून सदांच तुका महिमा दिशें कर. येसोम्या, तुज्या नांवाचें बें आनी मोग आमकां सदांच दी. कित्याक तुज्या मोगाच्या बुन्यादीर आसल्यांक तूं सदांच सांबाळताय. तुका सावन पदवी, महिमा आनी आनंद ससनाच्या ससनाक. तुजे बागेवंत कुशे प्रमाणे मुजे तें तूं कर. कित्याक तुजे दैवीक जानवायेन आनी मोगान तुवें म्हाका केल्ले सर्व म्हज्या बऱ्याक पडटा म्हूण हांव जाणा. सर पदवेदारा आनी दयाळा जेजू बाळुका, तुजो हात आमचे तावन काडिनाका, पूण सदांच आमकां राख आनी सांबाळ. वर्त्या मोगान तुजें पालन केल्ल्या तुजे बागेवंत माये मोरये मारिफात आनी तुजी मोगाळ सेवा केल्ल्या सांजुजे बापा मारिफात हांव हो उपकार तुजे लागीं मागतां. तांच्या मोगा खातीर म्हजें मागणें आयक. आमेन. पाप साहेबाच्या आत्म्या खातीर आतां आमी सांगाता मेळोन मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी. आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आमा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदा सर्वदा. आमेन. ससनाचो विशेव दी ताका येसोम्या आनी निरंतर प्रकाश ताचेर फांकोन दी. समाधानान तो विशेव घेवन दी. आमेन. ह्या तेर्सांत सहभागी जावच्या सर्वां खातीर आमी मागया. तांणी विनवणेक धाडिल्लीं सर्व तेसावां आमी सरस्पराच्या पांयां तळार दवरया. आमची तेसावां आमी सरस्पराक समर्पिया आनी आमच्या गरजांनी, कश्टांत, दुखींत आमी सरस्पराचो आदार मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी. आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आमा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदा सर्वदा. आमेन. नमन तुका
सर्गारान्ये आमा परदेशांचे माये आसांव पयनार मागतां उपकार कंती दुखी विघ्ना निवार क्रिस्ता माये दर्या सुक्रा पाव तूं पयनाऱ्यांक पाव म्हाका पाव तूं पयनाऱ्यांक पाव म्हाका नितळ निर्मळ सदां सांकवार पातकी रसनांक तुजो आदार केल्यान देखून तुज्या पुतान आमकां साल्वार रगत विक्रावन आंकवार निर्मळ दर्या सुक्रा पाव तूं सरपातक्यांक पाव म्हाका पाव तूं सरपातक्यांक पाव म्हाका मोगाळ पुता सोवे आंकवार मोरी आशिर्वाद दिव आमकां भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. दिव्यवाणी